आजी आमची गेले ऑथेंटीक डिश जावन आशिल्ले पणसा मुद्दो कशें करचे म्हूण पळया। हे व्हिडिओ हांव ऑगस्टांत केलेलो। ऑगस्ट ताई आमगे थंय पणस आसता, सो लास्ट पणस काडलेले टायमार केलेलो व्हिडिओ हो म्हाका अपलोड करूं जाय न्ही। आतां करता आसा जाल्यार पणसा सीजन नातील टायमार आमी कशे बा पणसा आयटम करचे म्हण आलोचन करतावे। ते कांय व्हडना, मस्त पणसा घर मेळ्ळेले टायमार तो प्रिजर्व करून दवरूं जाता आमकां। ताजे व्हिडिओ हांव आनेक पंत घालता। आतां हाका कसं जाय म्हळ्यार पणसा गरो तिंबयलेलो सुरय तांदूळ, सोयी, मीठ, एळू आनी गोड। एळू ऑप्शनल, जाय जाल्यार घाल्यार पुरो। आतां गरो गोड सोयी मीठ पुरे घालून बॅच बाय बॅच वांटून घेवचे। न्हय वांटूत न्हय, सपूर बोंबय रूल आमशी वांटून घेवचे। आनी मिक्स करून घेवका। आतां आमी हांगा चांदीना पानार मुद्दो करच्यो। चांदीना पान ना वय म्हूण जाल्यार सागवानी पान, एक कुडचंप्या पान, कांय नातले केळी पान, हळदी पानार जाय जाल्यार कोरयात। तांकां कसं मेळटा ताजेर करून घेवेत मुद्दो। पक्कन खंयचेय पान मेळ्ळी वय म्हूण जाल्यार इडले गिनलान थंय कोरयत। पणसा इडली शिजता, टेस्ट कांय डिफरन्स ना। ते पानार घाल्लेले ताजी परंबोळ येता तितलेची। अशें पळय मस्त पातळ कोन्न पातलाच्यान मदेन तुजी की दाटशी कोन्न घालका। तशें आनी पेडा वणटा पद्द दवरका। आतां हें एक फोल्ड कोन्न काण घेवचे। फोल्ड करतना तशीची एक सायडान एक सायडार दवरून हातान अमरसून पातलाच्यान जस्ट फोल्ड करका आनी काडका। हांगा पेडा वणटा तापले। आतां मडचून दवरलेलो मुद्दो एकू दवरया आमी। हे सादारण एक मुक्काल घंटे शिजू का इत्या म्हळ्यार आमी हाका तांदूळ वांटून घाला देखून। तांदळा रवो यूज करयत। रव धुवन एक अर्द घंटो दवरच्यो आनी वरलेले इन्ग्रेडियंट्स पुरे घालून वांटूचे। रव वांटूच नाका, रव अशी मिक्स करच्यो। तशी मुद्दो करयत, रुलाम घालूनय करयत। आतां पळय शिजले, दोन सायडाक पानां चाबून वयसनी म्हण जाल्यार शिजली म्हणल्याक। आतां पळय हाका घरकडे कडयलेले तूप घालून हुनू मुद्दो खावची रूच आसा पळय ती सांगची न्हय, खावन कळका। हाका कितले घालका कसं घालका म्हूण पुरो मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्सात दिला। हे व्हिडिओ तुमकां लायक जाला वय म्हण जाल्यार शेअर करा, कमेंट करा आनी म्हगेलें चॅनल सबस्क्रायब कराची। नमस्कार।